फ्लावर्स आर द ज्वेलरी ऑफ नेचर. आज आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा जेणे ह्या फ्लावरां पासून ज्वेलरी करून एक ट्रेंड सेट केला. तो मागीर हळद आसूं, संगीत आसूं किंवा मागीर म्हयन्या वयलीं फुलां आसूं. आमच्या बरोबर आसा अक्षिता नायक. हॅलो अक्षिता. अक्षिता, हाज्या पयलीं 5व्या आनी 7व्या म्हयन्यार बायलांक फुलां माळटा म्हणटा तातूंत हे फ्लावर ज्वेलरी यूज करताले. पण आतां कोणाचे हळदी आसूं किंवा संगीत आसूं किंवा आनी कितें ओकेजनाक हे यूज करता. सो इट इज कायंड ऑफ ट्रेंडींग. ताज्या बद्दल कितें उलय? आतां म्हणटा ती फॅशन कशी जाल्ली आहे सगळ्यांची आनी डिपेंडींग कशें लोक आतां विडियोज काडटा, रिल्स करता. पयलीं अशें सोशल मिडियाचो टायम नासलो. सो आतां सोशल मिडिया म्हटल्यार कशें आतां कोणी आपूण कितें करता तें इनोवेटीव करपाक सोदता. सो ताका लागून तांकांय एक उमेद कशी येता की आपुणूय करचें म्हणून. ओके. सो अक्षिता, म्हाका सांग तुजे वरायटीज कितें आसा? कसल्या तरेची फ्लावर्स तूं यूज करता? फ्लावर्स हांव ट्रेडिशनलूय यूज करता प्लस एक्झॉटिकूय फुलां यूज करता. सो कस्टमराक डिपेंडंट जाय कसली पळय तसली. आतां सपोज कस्टमर सांगता आपल्याक अमकेच तरेची फुलां जाय, थोडी कस्टमर सांगता आपल्याक जायोच जाय. सो कस्टमराक जाय पळय तशें हांव करून दिता. सो आतां सद्या ट्रेंडींग चल्ला म्हणटा ते ऑर्कीड. सो ऑर्किडाचे तूं कशें कितें मॅनेज करता? बिकॉज ऑर्किड्स आर व्हेरी कॉस्टली. ऑर्किड्स म्हटल्यार हांव स्पेशली बेंगलोरच्यान ऑर्डर करता, जावं हांव फार्मांतल्यान फ्रेश फ्लावर्स यूज करता. सो कस्टमराक इतले तरी हांव सांगूं शकता की तांकां क्वॉलिटी मेळटली म्हाजे कडल्यान. जर हांव कस्टमराक दिता जाल्यार तेंच्यांनी प्रिजर्व करून दवरून सुद्दां ती म्हाजे कडल्यान व्हेल्या उपरांत एटलीस्ट 8 days तरी ती यूज करूं शकता. ओके. आनी इफ सपोज कस्टमराक कस्टमायजेशन जाय जाल्यार सपोज तेंची साडी जर अमक्या कलरची आसा, कस्टमरान म्हाका रेफरन्स पीक दिलो जाल्यार हांव त्या प्रमाणे तांकां तशी कस्टमायज करून दिता. सो गोंयानूय अशे थोडे ऑर्किड्स फार्म आसा जावं थोडे कितें फ्लावर्सांचे फार्म आसा, ते तुका कितें युजफूल जाता? गोंयान आसा ते म्हाका सिजनली यूज जाता. म्हटल्यार ज्या टायमार पळय गोंयचो सिजन आसता पळय, सिजनाच्या टायमार फुलां फुलता तेन्ना म्हाका गोंयचे यूज जाता. ज्या टायमार गोंयान फुलां ना तेन्ना म्हाका ऑब्वियसली भायले ऑर्डर करचें पडटा. अक्षिता, आतां थंय मेनी ऑप्शन्स आर देर फॉर अ बिझनस. तुवें हो ऑप्शन कित्याक चूज केलो? हो ऑप्शन म्हटल्यार मिन्स ही म्हाजी हॉबी. पयलींच्यान ल्हानपणाच्यान म्हाका आवड फुलांची, जावं पेपर फ्लावर्स करप, जावं आनी कितें करप. सो अशेंच घरा कडेन आसले मागीर अशे फ्रेंड्स म्हाका म्हणपाक लागली तूं करून कित्याक दिना जावं कितें करिना. सो हांव अशेंच फ्रेंड्सांक जाय म्हणून पयलीं करतालें. मागीर इल्लो 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 बिझनस म्हणून पळय येयलें पळय आतां बिझनस म्हणूनच करता. आनी पण तूं मार्केटींग कसो करता? आतां तुजो हो बिझनस. सो मार्केटींग एरिया तुजी कशी? कस्टमर्सांक कडेन पावपाचें ताजो मिडियम कितें तुजो? मिडियम म्हटल्यार सोशल मिडिया. आपल्या जिवाचेर पयलीं विश्वास दवरा. तुमची कितें हॉबी आसा ती तुमी पयलीं ट्राय करा की बाबा हॉबीक तुमी एक आपलो बिझनस कसो जाता काय ना तो. सो अक्षितान सांगल्या त्या प्रमाणे स्वताचे कलागुण सोदात, आपल्या भितर कितें कॅपॅसिटी आसा, आपली अबिलिटी कितें, आपली केपेबिलिटीज कितें ताचेर काम करात आनी फुडें सरात. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.